म्हापशा एके चलयेचेर बलात्कार आनी विनयभंगाचे प्रकरणात पुलिसांनी दुबावीत युसूफ शेख म्हणटात ताका अटक केल्या। म्हापशा घाटेश्वर नगरात घडिल्लो प्रकार सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो। शुक्रारा दनपारा म्हापशेच्या घाटेश्वर नगरात घडिल्ली ही धक्कादायक घडणूक। एक महाविद्यालयीन चली आनी एका दादल्या मदीं भर रस्त्यान चलिल्ली ही झटापट। हे व्हिडिओन ते चलयेन त्या दादल्याच्या शर्टाक घट्ट धरला आनी तो दादलो ते चलयेची पकड सोडोवपाचो यत्न करता अशें हातूंत दिश्टी पडटा। उपरांत अशेय कांय व्हिडिओ आयल्यात जातूंत ती चली त्या दादल्याक गाडयेंतल्यान भायर काडपाचो यत्न करता आनी एका व्हिडिओन तो दादलो जमनीर बसला। ही सगळी घडणूक पळयता जाल्यार ते चली मिरची पावडर आनी स्प्रे घेवन भोंवताले म्हूण ते साल्वार। दुसरे वटेन ही सगळी घडणूक घडटा आसतना चडशे जाण ते फकत आपल्या दोळ्यांनी पळयतात, मात एकलोय फुडें सरना ही दुर्दैवी गजाल। कॅन्सराचे प्रमाण संवसारभर वाडत आसा, गोंय लेगीत ताका अपवाद ना। आमी कॅन्सर एपिडेमिक स्टेजीन पावल्यात अशें मत दोतोरांनी व्यक्त केलां। शारीकरणा वांगडा बदलती लायफस्टायल तशेंच डायट आनी व्यायामाचो उणाव वेगवेगळ्या कॅन्सराच्या दुयेंसां खातीर आमंत्रण थारला अशी माहिती पद्मश्री दोतोर राजेंद्र बडवे हांणी व्यक्त केला। वजन जावपी वाडीक लागून 19 तरेच्या कॅन्सराचे दुयेंस ताका जावपाक शकता। फुडल्या 2 दशकांत कॅन्सराचे दुयेंस हिसपा भायर वाडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून स्वताच्या भलायकेची काळजी घेवन सादूर रावप म्हत्वाचें आसा अशें मत दोतोर शैलेश श्रीखंडे हांणी व्यक्त केलां। पावस सुमार अर्द्याक तेकलो काय सगळे वाट पळयत आसतात ती अळम्यांची। अळमी बाजारांत आयली, मात अंदू अळमी सामकी उणी असो अळम्यांच्या धंदेकाऱ्यांचो दावो। अळमी गोंयकारांच्या सामकी घोस्ताची। पावस सुरू जालो काय सगळे जाण वाट पळयत आसतात ती अळमी केन्ना बाजारांत विकपाक येतली हाची। अंदूची अळम्यांचो सीझन सुरू जाला। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले जायते लोक अळमी विकून आपलो बऱ्यापैकी पयशे जोडटात। कांय जाणांचो तो वार्षिक धंदो। रस्त्या कुशीक अळमी विकून तांची बरेपैकी जोड जाता, मात जितली जोड तितले त्रासूय आसतात। रातचे रानांनी भोंवून जी अळमी मेळटा ती सकाळच्या आदेसाक रस्त्या कुशीक रावून विकप अशें तें गणीत। सांखळे कारापूर तिस्कार वाट्यांनी विकपाक घेवन बशिल्ले हे अळमेकार। अंदू अळमी उणी म्हूण तांचो दावो। ताका लागून अंदू अळमी 500 ते 800 रुपया शेकडो। शुक्रारा विधानसभेत केस्तावदी कोफुसांव पळोवपाक मेळ्ळे। बेकायदेशीर झोपड्यो, बस्ती आनी हेर लोक वस्तू मोडून उडोवपाची मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केल्ली, पूण हाचेर विस्तारान चर्चा करपी विरेशाक सभापतीन आडायले आनी मदींच हो थाराव अवैध म्हणून जाहीर केल्लो। भायलो थळावो हांच्या भितर हो थाराव वाद घालता, देखून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या आड हो थाराव वयता अशें सांगून हो थाराव सभापतीन अवैध थारावलो। कम्युनिटीची जागा बेकायदेशीर रितीन पयशे घेवन बायलांच्या नांवार जाल्यात असो खुलासो विरेशान हो थाराव भायर पडच्या पयलीं केल्लो। जेन्ना विरेशान कांय बस्तींची नांवां घेतली तेन्ना कांय आमदार आनी मंत्र्यांक मिरसांग लागली, देखून राजकी खतखते विधानसभेत पळोवपाक मेळ्ळे। वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुला वरवीं बांदपा खातीर विधानसभेत सरकाराक मनोवपाचो विरोधकांचो यत्न परत एकदा अपयशी थारलो। कांय दिसां फाटीं उटंगराच्या पावसाक लागून साळ न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ली आनी हुंवार आयिल्लो, देखून ह्या सुवातेर वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुला वरवीं बांदपाची गरज आसा अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान खाजगी विधिमंडळाचो थाराव मांडून केली। मात नवी तज्ञ समिती नेमून हाचेर परत अभ्यास करपाची मागणी विरोधकांनी केली, पूण ह्या विशयाची कोर्टान स्वेच्छात दखल घेतल्या आनी राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या समित्यांनी आपलो अहवालूय दिला, देखून हाचेर आश्वासन दिवप योग्य न्ही अशें मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। नगरशे ते काणकोण रेल्वे स्टेशनार वचपी लोकांची गैरसोय जाता। हो रस्तो लेगीत अरुंद आसा।
पावसाक लागून ह्या रस्त्याच्या दोनूय वाटेन झाडां वाडिल्ल्यान गाडी चलोवपाक त्रास जाता आनी रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारीची कोळणी जाता. देखून दोनूय वाटेंतली झाडां कातरपाची मागणी पंचायती कडेन थळाव्या लोकांनी केल्या. गोयच्या दायज धोरणावेल्यान विधानसभेन गोयच्या दायज घरांचो विशय बरोच तापलो. गोयची दायज घरां परप्रांतीयांच्या हातान गेल्ल्याचो मुद्दो काडटना सरकारान गोंयकारांच्या हातान ही दायज घरां उरपा खातीर उपाय येवजण काडपाक जाय अशी मागणी आपाच्या वेंझी वेगसान केली. गोंयांत वर्मा शर्मा अशा आडनावांचे लोक गोयची दायज घरां लिजार घेवन तांचो वेवसायीक वापर करतात म्हूण आपाच्या वेंझीन विधानसभेन मुद्दो काडलो. शर्मा वर्मा गोंयांत सिंग इज किंग जाल्ल्यात म्हणटा शर्मा वर्माच्या हातीन गोयची दायज घरां वचची न्ही असो हुस्को ताणें विधानसभेंत उक्तायलो. अशा दायज घरांचो सांबाळ करपाक सरकारान तांकां सोंपे पद्दतीन रीण दिवचें म्हूण वेंझीन मागणी केली. शर्मा वर्मा ह्या नांवांच्या उल्लेखाक लागून मंत्री फळदेसाय मात विधानसभेन बरोच फुर्योज जालो. गोयचे सरकार घोटाळ्यांनी घुस्पला असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार विरेश बोरकार हाणें केला. गोंयांत जमीन घोटाळो, गुंवळी वखदांचो वेव्हार, TCP, फॉरेस्ट कायद्यान गुड्डेलिसांव ह्या प्रकरणांनी तोंड वयर काडला. हे सगळे सरकाराच्या आशिर्वादान चलता असो आरोप विरेशान केला. पावसाचो तडाखो बसून लुकसाणी जाल्ल्या शेतकारांक आतां शेतकरी आदार निधींतल्यान मजत मेळटली अशी माहिती दिवचलच्या विभागीय शेतकी कार्यालयांतल्यान मेळ्ळा. पावसान धूप जाल्ल्या शेतांची आतां शेतकी खात्या वतीन पळोवणी करून लुकसाणीचो अहवाल करपाचें काम सुरू केलां. मजगतीं बेरेस्तारच्यान पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान आनी शेतांनी भरिल्लें उदक देंविल्ल्यान शेतकारांनी आसा तो तरवो लावपाचें काम हातांत घेतलां. सध्या वेगवेगळ्या वाठारांत हीं कामां चलतात. शुक्रारा दैनिक गोमंतक आणि कला संस्कृती संचालनालया वतीन मांद्रे वाठारांत आयोजित भक्ती संध्या ह्या कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मांद्रेचे सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, युनिट मॅनेजर सचिन पवार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या संगीतमय कार्यावळीन गोंयचे प्रसिद्ध गायक डॉ. प्रवीण गांवकर तशेंच गायिका पल्लवी पाटील, सिया पै, अश्विनी अभ्यंकर हांणी सुमधूर भक्तिगितां सादर केली.
महापौर रोहित मोन्सेरातान सोपो घोटाळ्याची जाता तितले बेगीन चौकशी करची अशी मागणी नगरसेवक उदय मडकयकारान केला. सोपो आनी पे पार्किंगेची निविदा काडल्या फुडल्या 10 दिसां भितर सोपो आनी पे पार्किंगेचो विशय सुटावो जावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. मडगांव आनी फातोर्डा वाठारांत पार्किंगेची व्हडली समस्या उप्रासल्या. महामार्गा कुशीक लोक बेशिस्तपणान गाडयो पार्क करून दवरतात. ताका लागून येरादारीक त्रास जाता. येरादारी पुलीस हेल्मेट न घालप्यांक दंड दितात, मात कश्यो गाडयो पार्क करप्यांचेर कसलीच कारवाय करिनात अशें थळावें म्हणटा. स्मार्ट सिटीचे नियोजन सामकेच चुकला. कन्सल्टंट पयशे घेवन ओग्गी आसा, पूण लोकांचे मात सामकेच हाल जाल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामांत क्वॉलिटी म्हणटा ती खंयच दिश्टी पडना असो आरोप पणजेचो नगरसेवक उदय मडकयकारान परतून एक फावट केला. जी कामां पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली ती जालीच ना आनी जी कामां केली तातूंत नियोजनाचो उणाव दिसून येता अशें उदयाचें म्हणणें. फाटल्या 5 वर्सांत कदंबा महामंडळ 60 कोटी परस चड लुकसाणीत आसा. सरकारान विधानसभेन दिल्ल्या लेखी जापेन कदंबा महामंडळा लुकसाणीत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी विधानसभेन दिल्ल्या लेखी जापे प्रमाण फाटल्या 5 वर्सांत कदंबा महामंडळाक 60 कोटी रुपया परस चड लुकसाण जालां. 2017 ते 18 वर्सा कदंबाक 11 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाले. 2018 ते 19 वर्सा ते दुपेटी परस चड वाडून 22 कोटी रुपयांचेर पावले. 2019 ते 20 वर्सा कदंबाक 12 कोटी लुकसाण जाले. 2020 ते 21 वर्सा महामंडळाक 7 कोटी जाल्यार 2021 ते 22 कदंबाक 8 कोटींचे लुकसाण जालां. म्हादयचो वाठार व्याघ्र क्षेत्र म्हूण अधिसूचीत जालो जाल्यार लोकांक ताचो फटको बसतलो असो चुकीचो संदेश सगळ्या मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी दिवप बंद करचो अशें पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार सांगता. म्हादय व्याघ्र क्षेत्र जावचो म्हूण गोवा फावंडेशनान दाखल केल्ली याचिका गोंयचे अस्तित्व आनी उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णयान आतां कांयच बदल जावचो ना अशें ताणें सांगलें.
गोंयांत दूध उत्पादन देंवलां. फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेतल्यार गोंयचें दूध उत्पादन 50% देंवलां अशें विधान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी विधानसभेंत केलां. गोवा डेअरी कडेन म्हयन्याक 38,000 लिटर दूध येता जाल्यार अमूला कडेन 14,000 लिटर दूध येता. गोंयाक म्हयन्याक दूध पुरवणी खातीर 8,80,000 लिटर दुधाची गरज आसा. ताका लागून दूध उत्पादन वाडोवपाची गरज आसा अशें दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी लक्षवेधी सुचोवणे वेळार सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलां. फुडल्या वर्सा मेरेन बायणा दर्यादेगेर पार्किंगेची वेवस्था करतले. उदका स्रोत खात्या वांगडा पळोवणी केल्या उपरांत ह्या कामाक सुरवात करतले. रेस्तेरो वाड्या वयल्या आनी बायणाच्या नुस्तेकारांचो हो प्रश्न बेगीनूच सुटावो जातलो अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगले. तशेंच जाळ्यांचें लुकसाण जाल्ल्या नुस्तेकारांक नुस्तेमारी खात्यान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी ताणें केल्या. वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत शेनवारा दिवचले मोहरम पाळो. ह्या निमतान मुस्लिम भावांनी सरबत वाटून शहीद जाल्ल्या मोहम्मद पैगंबर हांच्या नातवाची याद करून एकचाराचो संदेश दिलो. सरबताचो आस्वाद घेवपाक गर्दी उसळिल्ली. मोहरम हो इस्लामीक कॅलेंडरांतल्या पयल्या म्हयन्याचें नांव. ह्या म्हयन्यान इस्लामाच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता. होते मोहरम म्हयन्यांत हजरत मोहम्मद पैगंबर हांचे नातू हसैन आनी हुसैन हे दोगूय करबला हांगा शहीद जाल्ले. तांचे यादी निमतान मुस्लिम भाव ह्या दिसा दूख उक्तायतात. खांडेपार न्हंयक हुंवार आयिल्ल्यान धांवपण वाठारांतलो रस्तो नेमपाक लागला. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ली पालसाण कोसळपाची शक्यताय आसा. थळावे रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची मागणी करीत आसा. देखून सोमार सावन ह्या वाठारांतल्या रस्त्याचें काम सुरवात जातलें अशें उपजिल्लोधिकारी निलेश डायगोणकर हांणी सांगलें. एक तारखेच्या नुस्तेमारी सीझन अधिकृतपणान सुरू जावपाचे फाटभुंयेर वार्का दर्यावेळ पारंपारीक रांपोणकारांक लॉटरी लागली. 1 तारखेच्या नुस्तेमारी सीझन सुरू जावपाचे फाटभुंयेर 2 दीस पयलींच वार्का पारंपारीक रांपोणकारांक ही लॉटरी लागली. वाडावळीचो दर्यो खवदिळिल्ल्यान तांणी वार्का दर्यांत होडी घाली आनी तांकां टनांनी सोलर प्रावन्स म्हळ्यारूच सुंगटां लागली. 1-2 दीस जाल्यार वट्ट 10 टन सोलर प्रावन्स रांपोणकार खोशी.
शुक्रारा अंबाजी फातोड्ड्या हांगा कुशिल्ल्या स्थितीन मनशाचो एक हात सापडिल्ल्यान खवदळ पडला. थळाव्यांनी ही गजाल पुलिसांचे कानार घाली फुडलो तपास चालू आसा. फातोड्ड्या अंबाजी वाठारांत एक धक्कादायक घडणूक नजरेक आयली. अंबाजी वाठारांतल्या एका इमारती सयत पार्किंगेन कुशिल्ल्या अवस्थेत मनशाचो एक हात पडिल्लो. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक कळीत केले. पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हो हात कोणाचो, तो थंय कसो पावलो, सुण्यान हो हात खंयच्यान हाडून थंय उडयला काय असे प्रश्न उप्रासल्यात. हो हात चलयेचो आसूं येता असो पुलिसांचो प्राथमीक अंदाज आसा. शुक्रारा म्हापशा नगरपालिकेची बसका जाली. ह्या बसकेत म्हापशेच्या बाजारांत जावपी वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप केलें. म्हापसा बाजारांत बसपी विक्रेते पुराय रस्तो आडोवन बशिल्ल्यान बाजारांत येवपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. ताचेर आळाबंद हाडपाची मागणी केला. तशेंच रातच्या वेळार म्हापशा मार्केटांतलो लायटी बंद दवरिल्ल्यान चोरयेच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात. ताका लागून रातच्यो लायटी चालू दवरपाची मागणी सरचिटणीस सिद्धेश राऊत हाणें केला. गोंयची दायज थळां सांबाळून दवरपा खातीर गोंय सरकारान खासा हेरिटेज पॉलिसी तयार करपाची गरज आसा अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. गोंयची दायज थळां, हेरिटेज हावजींग तशेंच गोंयची कला आनी संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी दायजां सांबाळप, ताचें नूतनीकरण करपा खातीर धोरण आंखप गरजेचें. सध्या धोरण नाशिल्ल्या खातीर कांय दायज थळांची बाबत परिस्थिती जाल्या, जाल्यार कांय नवे कायदे लेगीत ह्या धोरणा वरवीं चालीक लावपाची गरज आसा अशें विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें. ह्या वेळार फुडल्या एकाच वर्सा भितर हेरिटेज पॉलिसी तयार करतलो अशें आस्वासन मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें दिल्या. सुमार 50 वर्सां पुराय जाल्लो सत्तरींतलो कल्टी नदयेवेलो पूल दुरुस्त करपाची मागणी देविया राणेन विधानसभेन केली. ह्या पुलाक वेऱ्यो गेल्यान महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकांतल्यान ह्या पुला वेल्यान जड वाहनां यो वच करतात. बेकायदेशीर उदकाची वाट वळयल्ल्यान ह्या पुलाक धोको उप्रासला. ताका लागून उदका स्रोत खात्या वतीन ह्या पुलाची चवकशी करपाचें उतर भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें. रेंट बायकाक येरादारी खात्यान परवाने बंद केल्ल्यान बेकार भुरगे खाजगी गाडयो भाड्याक लायतात, देखून सरकाराक महसुलान लुकसाण सोंसचें पडटा असो प्रश्न बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगसान 0 तासा वेळार उप्रासिल्लो. पर्यटक मस्ती करताले, देखून येरादारी खात्यान रेंट बायक परवाने दिवप बंद केल्ले. पूण त्या जाग्यार खाजगी दुचाक्यो भाड्याक लावप तशेंच बेकार भुरग्यांक रोजगाराची संद निर्माण करपा खातीर रेंट बायक पुनर्जिवीत करपाचो सरकाराचो विचार आसा. हाचेर विचार विनिमय करून निर्णय घेतले अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन विधानसभेन सांगलें.